नमस्कार येवकार. गोवा टुडे सुयश गावणेकार. कायदे पेटले, शेतकार रस्त्यार, भितरल्या कळपान भायले गुन्यांवकार. कोण दुस्वासी, कोणाचो लागसार, अख्खो संवसार नाक खुपसूंक तयार. कलाकार, कालेकार, जुगलबंदीच्या मैदानार, कागदी नांगर मानगुटेर, बैल देंवले रणांगणार. आर्म जोखले परकी खांद्यार, भाजता भाकर तापिल्ल्या तव्यार, जोतो जाला रखवालदार, एकेकल्याचे शिस्त कुंड्यार. कोण चुकलो, कोण दुखलो, आमची उणी दुणी आमच्या माथ्यार. भागलो एकचार, सोपलो फुडार, देश वाऱ्यार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. फुडल्या बजेटाची तयारी सुरू. मुख्यमंत्र्यान खात्यांकडच्यान मागलो डाटा. बसकांचे सत्र रोखडेंच सुरू. फाटल्या 2 वर्सांच्यो सुदारणा, स्किमी, प्लान, प्रस्ताव, येणावळ खर्चाचो मागलो डाटा. गोंयच्या मायनिंग लिजा विशीं आयची सुनावणी सुप्रीम कोर्टान धुकल्ली फुडें. केस 22 फेब्रुवारीच्या सप्तकांत येवं येता. सुनावणी नाच, फक्त तारखांचेर तारखो. गोंय सरकार मायनिंग सुरू करूंक सोदिना, फक्त कोळसो हाडूंक सोदता. काँग्रेसी उपरांत सुदिनाचो सरकाराचेर सणसणीत आरोप. म्हादय 30% आटली, आतां खंय दूदसागरय आटपाचो. गोंयांत पेट्रोल आनी डिझेल आनीक म्हारग. मध्यान रातीसावन नवे दर. पेट्रोला वेलो व्हॅट 2%, डिझेला वेलो 1% वाडलो. पेट्रोल ₹1.30, डिझेल 60 पैशांनी म्हारग. शेतकारांच्या आंदोलनात भायले कलाकार, एक्टिव्हिस्टांनी फंड मारले उपरांत सोशल मिडियार खर प्रतिक्रिया. भारताच्या प्रस्नांत पडपाची गरज ना, सरकार सक्षम. बॉलिवूड क्रिकेटर नेटिझनाची जाप. आनी पालिका वेंचणुको पक्ष पावड्यार आसूं वा नासूं, बीजेपी खंय तयार. पालिका वेंचणुके आदीं राज्य कार्यकारिणीचे बसकेंत प्रभारी सीटी रवी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंग गोंयांत. गोंयच्या नव्या अर्थसंकल्पाची तयारी. मुख्यमंत्र्यान बजेट तयार करूंक खात्यांकडच्यान डाटा घेवंक सुरू केलो. प्रत्येक खात्या बरोबर एक एक करून बसका सुरू जातल्यो. फाटलीं 2 वर्सां खात्यां भितर कितें सुदारणा केल्यात, खात्यांची कामगिरी, प्रस्तावीत सुदारणा, प्लान, स्किमीचेर खात्यां कडल्यान म्हायती घेवप चल्लां. येणावळ खर्चाचेरय मुख्यमंत्र्यान डाटा मागला. खासा रिपोर्ट. राज्याचे बजेट तयार करपाक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सगळ्या खात्यांक कामाक लायल्यात. ते खातीर फाटले बजेट वापराचो नियाळ घेवप चल्ला. विधानसभा वेंचणुके आदले हे निमाणे फूल बजेट आशिल्ल्यान ते जाता तितले बारीकसाणीन करपाचो यत्न चल्ला. बजेट तयार करून मुख्यमंत्र्यान खात्यां कडेन आदलो डाटा मागला. फाटल्या 2 वर्सांत खात्यां भितर कितें सुदारणा केल्यात ताची म्हायती मागल्या. फुडल्या अर्थीक वर्सा खातीर कितें प्रस्तावीत सुदारणा तांचीय म्हायती मागल्या. फाटल्या 2 वर्सांचे अचिव्हमेंट, विशेष कामगिरीची म्हायती मागल्या. केंद्रीय क्षेत्रीय स्किमींचो फाटल्या 2 वर्सांत वापर कितलो जालो ताचीय म्हायती मागल्या. केंद्रीय क्षेत्रीय स्किमींक नवे कितले आनी कसले प्रस्ताव धाडल्यात ताचीय म्हायती मागल्या. फाटल्या 2 वर्सांत राज्य सरकाराच्यो कितल्यो स्किमी चालीक लायल्यात ताची म्हायती मागल्या. ते भायर सगळ्या खात्यांकडच्यान फाटल्या 3 वर्सांची म्हणल्यार 2018-19 सावन आतां मेरेन कर येणावळ, नॉन टॅक्स येणावळ, केंद्राची ग्रांट इन एड, राज्यांचे ग्रांट इन एडाचो डेटा मागला. तशेंच येणावळ खर्च आनी भांडवली खर्चाची फाटल्या 3 वर्सांची म्हायती मागल्या. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. गोंयांत पेट्रोल आनी डिझेल आतां आनीक म्हारग. फायनान्स डिपार्टमेंटान पेट्रोला वेलो व्हॅट 25% वेल्यान 27% आनी डिझेला वेलो व्हॅट 22% वेल्यान 23% वाडोवपाचो निर्णय घेतला. तशें नोटिफिकेशनय काडलां. आज मध्यान रातीसावन नवे दर लागू जातले. पेट्रोल ₹1.30 जाल्यार डिझेल 60 पैशांनी म्हारग. गोंयच्या मायनिंग लिजा विशीं आयची सुनावणी सुप्रीम कोर्टान परत फुडें धुकल्ली. केस 22 फेब्रुवारीच्या सप्तकांत येवं येता. मायनिंग बेगीन सुरू करा म्हूण मायनिंग पिपल्स फ्रंट सोमारा पणजे मोठो मोर्चा हाडपाचो आसा.
सेझा गोंय सरकार फोमेंतो आनी 26 पंचायती मायनिंग सुरू जावचें 88 मायनिंग लिजां रद्द करपाचो निर्णय फाटीं घेवचो म्हूण कोर्टांत गेल्यात. जुहीद शहा आनी चंद्रचूडाच्या खंडपिठा मुखार व्हर्च्युअल सुनावणी जावपाची एका सारक्यो तारखोच पडत आसात. गोंय सरकार मायनिंग सुरू करूंक सिरियस दिसना. तांकां गोंयांत मुरगांवच्या बंदरावेल्यान फक्त कोळसोच हाडपाचो आसा. 2 म्हयने म्हणून सांगून 2 वर्सां काडलीं. सरकार मायनिंग सुरू करूंक यत्न करता म्हणपाची चिन्हांच दिसना म्हूण मोगोचो मुखेली आमदार सुदिनाचो सरकाराचेर सणसणीत आरोप. कळसा बंडुरा डायव्हर्जनान आतांच मादय 30% आटल्या. प्रकल्प जातकच खंय दूदसागरय आटपाचो. हांकां मायनिंग चालू करपाची गरज ना अशे तरेन हें सरकार आयिल्लें आसा. मुख्यमंत्री सांगता की आमी मायनिंग 2 म्हयन्यां चालू करता. हें आतां तो लास्ट 2 वर्सां सांगता आनी प्रत्येक फावटी 2-2 म्हयने वाडयत आसा. आतांय ताणें सांगलां येता ते जून पर्यंत आमी मायनिंग चालू करतले. पूण म्हज्या म्हायती प्रमाणे तांकां मायनिंग चालू करपाचें ना. सबंद एमपीटीन जवळ जवळ पयले हाका 24.5 मिलियन टन्स कोल हाडपाचो आसा आनी 25 मिलियन टन्स जर तांणी 24.5 मिलियन टन्स पयले फावट जर कोल हाडलो जाल्यार गोंयची परिस्थिती नदयेची, ओशनाची आनी सीची परिस्थिती कितें जातली हाचेर आमी आतां विचार करपाक जाय. म्हादय कर्नाटकान व्हेली. गोंयचो फ्लो 30% आटलो. आतां खंय दूदसागराची न्हंय तेच वाटेर. 30% ऑफ द आतां जो फ्लो आशिल्लो तो म्हादयचो बंद जाल्लो आसा. दुसरी गजाल जेन्ना हें धरण कंप्लीट जातलें आमचें कळसा बंडोरा तेन्ना जो एक लेन जी आमकां दूदसागरा येता दूदसागराच्यान ओपा नदीन म्हणजे खांडेपार नदीन येता ती बंद जातली आनी आपोआप दूदसागर फाटलो गेलो वतलो. आनी हें सगळें कर्नाटक मुद्दाम करता. कर्नाटकाच्या ह्याच मलप्रभा रिव्हराक तेकून 2 रिव्हर्स आसा आनी ह्यो दोनूय रिव्हर्स आजून तांणी हात लावना. तांचे रिव्हर्स ज्याचो जो सोर्स ऑफ वॉटर इज डिफरंट. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. शेतकारांच्या आंदोलनात भायले कांय एक्टिविस्ट कलाकारांनी फंड मारल्या उपरांत सोशल मिडियार खर प्रतिक्रिया. एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग, पॉप स्टार रियाना, सेलिब्रिटी मिया खलिफाचे शेतकाराच्या आंदोलनाक पेत्रोल घालपाचे यत्न. भारताच्या प्रस्नात तोंड घालपाची गरज ना. आमचो सरकार हांगचे प्रस्न हाताळूंक सक्षम म्हूण सचिन तेंडुलकर, कोहली, रहाणे, लता मंगेशकर धरून बॉलिवूडांतल्यान फॉरेन एक्टिविस्ट सेलिब्रिटींक एकार एक जापो. शेतकरी आंदोलनाच्या नांवान भारताक बदनाम करपाचे कारस्थान एक्सपोज जाला. 26 जानेराक हिंसाचार जालो. मात पुलिसांनी 500 काडले. धुमाकूळ घालपी अराजक गुंड प्रवृत्तीची नाटकां सोंसली. फक्त शेतकारांक मार बसचो न्ही म्हूण. मात शेतकऱ्यांक सरकार मारता, अत्याचार करता म्हूण आंतरराष्ट्रीय पावड्यार एक्टिविस्ट कलाकारांनी फंड मारल्या उपरांत सोशल मिडियाचेर भारतीय सेलिब्रिटींनी खर प्रतिक्रिया दिली. एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग, पॉप स्टार रियाना आनी कथीत सेलिब्रिटी मिया खलिफाचे शेतकारांच्या आंदोलनाक पेत्रोल घालपाचे यत्न. तांणी यत्न केलो खरो. मात इंडिया टुगेदर आनी इंडिया अगेन्स्ट प्रोपोगंडा हॅशटॅगाचेर भारतीय सेलिब्रिटींनी भारताच्या बदनामी आड आवाज चढयलो. सचिन तेंडुलकर, कोहली, रहाणे, पीटी उषा, गीता फोगट, बबिता फोगट कितलेशेच देशप्रेमी खेळाडूंनी शेतकऱ्यांच्या नावान देशाची बदनामी करपी कथीत सेलिब्रिटी मिया खलिफा, एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग, पॉप स्टार रियानाचो बुरका फाडलो. बॉलिवूडातले कांय मोठे स्टार भारत विरोधी प्रोपोगंडा आड फुडें सरले. भारत आपले प्रश्न सोडोवंक सक्षम आसा. वोगीच कोणें नाक खुपसूचे न्ही म्हूण एक्सपोज जाल्ल्या एक्टिविस्टांक हुजरावन काडले. भारताची बदनामी करपा खातीर मोठे षडयंत्र तयार केल्ल्यान एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्गा आड दिल्ली पुलिसांनी केस घातल्या. शेतकऱ्यांच्या नांवान देशाची बदनामी करपा खातीर फुडें सरिल्ल्या कथीत एक्टिविस्टांच्या कारस्थानाची चवकशी दिल्ली पुलिसांनी सुरू केल्या. शेतकऱ्यांच्या नांवान देशाची बदनामी करपाचो प्लान ग्रेटा, रिया आनी मिया खलिफान केलो. तशेंच तरेन खंय कांय लोक मोल्याचे प्रकल्प आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार व्हरून गोंयची बदनामी करपाक सोदतात. सीएम उलयलो. थोडे जाण म्हाका दिसता कितें तरी मोले हे इशू इंटरनॅशनली व्हरपाक पळयता. कित्याक म्हाका कळना. म्हणजे जे इशू स्टेटीच्या इंट्रस्टान आसा
जे स्टेटीच्या डेव्हलपमेंटा खातीर आसा ते इशू म्हाका दिसता आमी हांगासरूच सोडप गरजेचें आसा. नो डावट हांगासर कोण तरी सुप्रीम कोर्टान गेलो हांगा पर्यंत ठीक आसा, बट त्याच विशयाक धरून कोण तरी आपूण इंटरनॅशनली वयतलो खंयच्या ह्या ऑर्गनायझेशनाक कॉन्टॅक्ट करतलो म्हणजे खंय व्हरपाचें म्हाका कळना. म्हणजे राज्याच्या विकासाच्या दृश्टीन जे प्रकल्प आसा आनी ताच्या खातीर सुप्रीम कोर्टान गेलो तेंच्यांनी CEC कमिटी अपॉयंट केली ती निदान तो पर्यंत तरी रावपाक जाय. आनी गोंयकार सगळ्या जाणांक वळखता, गोंयकारांक गोंयचो विकास जाल्लो जाय. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मेळया. बायोमेडिकल वेस्ट एकठांय करपाचें टेंडर दितना मोठें स्कॅम म्हूण गोवा फॉरवर्डाचो आरोप. आदलें टेंडर चालू आसतना बायोटीक वेस्ट सोल्युशनाक समांतर टेंडर दिलें. कोयर एकठांय करपाचो रेट आदी परस खंय दोबरात केला. आदी 900 रुपया आशिल्लो तो 1800 केलो. वेलें कमिशन कोणाक काय म्हूण गोवा फॉरवर्डाचो मुख्यमंत्र्याक प्रस्न. पार्टी खंय कायदेशीर सल्लो घेवन एक्शन घेतली. ही एक पोरवोरी बेस्ड कंपनी आशिल्ली, गोवा हेल्थ मॉनिटरिंग सर्विसीस. दॅट बॉडी वॉज अप्रूव्ड बाय म्हणजे नर्सिंग होम असोसिएशन, IMA, एवरीबडी. आनी तांणी कितें केल्लें, एक प्रत्येक ल्हान ज्यो पळय क्लिनिक्स आसात तांकां 700 रुपया, मातश्यो व्हडल्यो डेंटल क्लिनिक्स आसात, ऑर्थोपॅडीक क्लिनिक्स आसात तांकां 900 रुपया, पॅथॉलॉजी लॅबॉरेटरीज आसात तांकां 1200 रुपया आनी पर बेड 7 रुपया हॉस्पिटलाचे. अशे तरेन तांणी एक आपली रेट फिक्स केल्ली. एका सायडीच्यान हो प्रकार चालू आसा बट सिकींग द परमिशन्स. तेन्ना सडनली एक गव्हर्मेंट आमचो थ्रू गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन एक टेंडर फ्लोट करता. आनीक द चेअरमॅन ऑफ द गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन, हू ऑल्सो हॅपन्स टू बी द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ आवर गोवा स्टेट, and they give the bidder MS Biotech Waste Solutions Private Limited, which is a Gurgaon based company. ते पळय 1200 आशिल्ले ते 1800 जाल्यात ह्या हाजेर. जे पळय 600 आनी 700 रुपया ते 900 रुपयांचेर पावलां. नॉन बेडेड आर समथींग लायक 900 रुपीज, म्हणजे सामक्यो ल्हान क्लिनिक्स जातात, मे बी जस्ट जनरल प्रॅक्टिशनर्स. बेड्स आसात त्यो 6 रुपया काय 6.5 रुपया आशिल्ले ते ताजे वेल्यान 9 रुपया 25 पयशांचेर पावलां. नाव दीज चार्जीस आर ऑलमोस्ट 40% मोर दॅन वॉट वी वर पेईंग. आनीक आमची पार्टी, वी वील सर्टनली लूक इन टू दीस मॅटर. वी आर ऑलरेडी इन द प्रोसेस ऑफ सिकींग अ लिगल ओपिनियन ऑन दीस. हाजे खातीर असले स्कॅमां तरतरांची मुखार येतली आनी हें असली एक स्कॅम, हाजे खातीर तुमी लोकायुक्त हें सगळें एक्ट डायल्यूट केलें काय? उत्पल पर्रीकार आनी रमेश तवडकराक राष्ट्रीय संस्थांवेल्या पोझिशनार सुवात. सर्गेस्त मनोहर पर्रीकाराचो पूत उत्पलाक राष्ट्रीय सूक्ष्म लघुमध्यम उद्देग MSME मंडळाचो संचालक म्हणून नेमला. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी ह्या MSME मंडळाचो अध्यक्ष. काणकोणचो आदलो आमदार मंत्री रमेश तवडकराक BJPच्या राष्ट्रीय अनुसूचित जमात मोर्चाचो राष्ट्रीय सचिव म्हणून नेमयार केला. राज्य सरकाराच्या नव्या अधिसुचोवणे प्रमाण ह्या फुडें गोवा पुलिशेंत PIची भरती गोवा पब्लीक सर्व्हिस कमिशना वरवींच. PI गॅझेटेड ऑफिसराचो दर्जो मेळचो ना. 20 जानेर 2000 सरकारान अधिसुचोवणी काडून PI आनी हेर पोलीस पोस्टांचे भरती नेम थारायल्ले. ह्या नेमांत दुरुस्ती करून PIक गॅझेटेड दर्जो दिवचो म्हूण पुलिसेन पोरूं घर खात्याक बरयल्लें. पालिका वेंचणुको पक्ष पावड्यार आसूं वा नासूं, BJP तयार. उमेदवार तांची तांक पळोवन थारतले म्हूण प्रदेश अध्यक्ष तानावडे सांगता. विधानसभा वेंचणूक 2022तूच सरकार खंय कार्यकाळ पूर्ण करतलो. पालिका वेंचणुके आदीं BJPची आयतारा 7 फेब्रुवाराक राज्य कार्यकारिणीची बसका जाता. गोंयचो प्रभारी CT रवी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बसकेक आसतले. ह्या वेळाचेर पॅनला आमी भारतीय जनता पार्टी एक हें आसा, पण सिंबल आसचो ना.
आनी ताका लागून जिखप ही क्रायटेरिया दवरूनच त्या भागांतले जे उमेदवार आसात तेंचे फायनल हें जें आसा तें इन कन्सल्टेशन वीथ पार्टी आसत लोकल MLA आसत थंयचे कार्यकर्ते हातूंतल्यान जातलें. त्यामुळे फाल्यां इतलें सांगूनय सरकारान फायनली जर ठरयलें की सिंबॉलाच्या हाचेर घेवप जाल्यार पार्टी इज रेडी, कांय प्रॉब्लम ना. ज्या पद्दतीन घेतात त्या पद्दतीक आमी रेडी आसात. भारतीय जनता पार्टी मध्यावधी निवडणुका घेवची ना. आमी पार्टी म्हणून तरी सांगतात की आमचो पूर्ण कार्यकाळ जो आसा तो पूर्ण करतले आनी त्या नंतर 2022 ज्या वेळार ड्यू आसा म्हणजे 22 जावं जाय त्या वेळार जातली. पण आमकांय सगळ्यांक निवडणुका आसात कारण आमी सगळे राजकीय पार्टी फायनली हें सगळें करता आसतना निवडणुका जिखपाक जाय तो एक भितरलो एक भाग आसता. आनी ताका लागून आमी सुरवातीक आमचे युवा मेळावे घेतलेत पण येणाऱ्या दिसांनी महिलांच्योय मेळावे अशा पद्दतीनूच घेतले. भारतीय जनता पार्टीचे सगळे समित्यो ज्यो आसात त्यो पूर्ण केल्ल्यो आसा. मायनॉरिटी मोर्चाची समिती जी आसा ती आज आमी हांगा डिक्लेअर करतले. त्याचे अध्यक्ष आमी निवडलेले आसात पण बाकीची समिती जी आसा ही सगळी पूर्ण केल्ली आसा. भारतीय जनता पार्टीची आमी राज्य कार्यकारिणी जी आसा ती आतां त्या आयतारा 7 तारखेर सकाळी 10:30 ते सांजची 5:30 पर्यंत गोमंतक मराठा समाज हॉल जो आसा पणजी हांगासर करपाचे आसात. त्या कार्यकारिणी भितर वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चाय जातली आनी खास करून त्या राज्य कार्यकारिणीक आमचे गोंयचे प्रभारी आनी ऑल इंडिया भारतीय जनता पार्टीचे नॅशनल जनरल सेक्रेटरी CT रवीजी हे उपस्थित आसतले. हाच्या व्यतिरिक्त आमचे केंद्रांतले मंत्री गिरिराज सिंग हे फाल्यां येवपाचे आसात आनी परवां त्यांची शेनवारा दीस आमचे त्या बजेट जी केंद्रान मांडलेली आसा त्या बजेटाच्या संदर्भातली पत्रकार परिशद ही ते शेनवारा दीस घेवपाचे आसात आनी आयतारा दीस ते आमची स्टेट एक्झिक्युटीव जी आसा राज्य कार्यकारिणी जी आसा त्या राज्य कार्यकारिणीक ते उपस्थित रावतले. हालींच काँग्रेसींतल्यान BJPत आयिल्लो उर्फान मुल्लाक BJPचो म्हणयारो नेमला. आज आमी आनी एक घोशणा करपाक सोदतात की भारतीय जनता पार्टीचे स्पोक्स पर्सन जे आसात ते ऑलरेडी स्पोक्स पर्सन आसात. तातूंतल्यान आनी एक एडिशनल स्पोक्स पर्सन म्हणून आमच्या पार्टी भितर नवीनच जॉयन जाल्ले उर्फान मुल्ला हांकां आमी भारतीय जनता पार्टीचे एडिशनल एक स्पोक्स पर्सन म्हणून आज हांगा डिक्लेअर करतात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आख्या मडगांवां मध्यनराती चोरांनी 2 फ्लॅट फोडले. घडणुकेची माहिती मेळ्ळ्या उपरांत पुलिसांनी सुवातेर वचून चौकशी सुरू केली. पॅराडायज अपार्टमेंटांत चोरांनी फ्लॅट फोडल्यात. एका फ्लॅटांतलो घरकार सांगता त्या प्रमाण 3 लाखांचें भांगर चोरांनी मारलां. कितें कितें उखल्लां ताची चौकशी चल्ल्या. घरा कडेन आशिल्ली तुमी? ना नासली आमी वेल्ली आहली आमच्या घरा तिंगे घर आसा आमचे थिंग गेल्ली आहली. पण हांव राती येवन गेले का अरावंड टिल 7:47 हांगा आसलो. आशिल्लो 7:47 मातशें पयलें आसतलो 6:30 मागीर केन्ना कळ्ळें तुका? आमकां सकाळीं फोन येयला सेक्रेटरी आमच्या चेअरमॅनान फोन केलो म्हाका दार फोडलें म्हणून. सकाळीं येयले जाल्यार फोडलो आसा. आनी कितें व्हेला अशें सद्या? आतां सद्या पळोवपाक गेले जाल्यार एक ती म्हणजे एक रिंग बीन ना डायमंड रिंग ना ब्रेसलेट ना अप्रॉक्सिमेट हांव 3 लाखांची तरी गोल्ड ना. ग्लोबल ई-वेस्ट मॅनेजमेंट सिस्टम कंपनी आता गोंयभर इलेक्ट्रिकल आनी इलेक्ट्रॉनिक ई-वेस्ट कलेक्शन सुरू करतली. शुक्रारा सावन पणजे महापालिकेची ई-वेस्ट घेवन विलो लायतले. फुडें पंचायती नगरपालिका वाठारांनी ई-वेस्ट एकठांय जातली. ट्यूबलायटी बल्ब डिस्पोज करूंक अमेरिकेसावन खासा मशीन हाडलां म्हूण कंपनीचो MD कायतान फर्नांडिसान प्रुडंटाक सांगलें. गोंयांत सगळे बल्ब आसा या ट्यूबलायट आसा त्यो कितें करता काडटा आपल्या घरांतल्यो आनी खंयचे सायडीन उडोवन वयता आनी तेतून कितें मर्करी आसता. सो तेका लागून आमी वी हॅव स्टडीड इट आनी पयलें आमी एक US एक मशिनरी हाडल्या ती बल्ब क्रश करपाची. सो ती आमी फाल्यां अरावंड 3 टन्स ट्यूबलायट्स आसा CCPन थंयसर आमी लॉन्च करपाचें आसा. हे मशीन स्पेशलायज डिझायन केला. मर्कुरी सायडीन वयता तेतून क्रश करता तो ट्यूब सायडीन वयता आनी एल्युमिनियम पार्ट आसता वयर दोनी हँगर आसता ते एक जाग्यार आसता. गोंयचे ई-वेस्ट घेवपाक ह्या एकाच कंपनीक प्रदूषण नियंत्रण मंडळान मान्यताय दिल्या. CCPंतल्यान सुरवात केल्या उपरांत फुडें कंपनी पंचायत आनी नगरपालिका वाठारांनी ई-वेस्ट कलेक्शन आनी डिस्पोजल सुरू करतली. एवरी पंचायत जितल्यो आमच्यो 192 पंचायत आसा
तेतून आमी एक स्पेस तेंच्याशी मागोन हे ई वेस्टाचे जितले हे आसा ट्यूबलायट आसा कंप्युटर आसा तेंचे कितें ते आमी विलेजीन वचोन हे करपाचें आसा तेतून कलेक्शन ड्रायव्ह चालू करपाचें आसा. सुरवात CCP वयल्यान जाता. सुरवात CCP वयल्यान जाता कित्याक CCPची भरपूर आसा ती आनी लास्ट 15-20 वर्सांनी हे कोणें हात लावंक ना. सो आमकां अशें दिसलें एज अ फ्रॉम वेस्ट मॅनेजमेंट पयलीं आमी चालू केल्लें गोंयान आनी टॉयलेट्स. सो वी हॅव डिसायडेड दीस वी वील गेट समथींग better solution for our Goa आणि this will be the first kind of in India हे मशीन जे आम्ही फाल्यां लॉन्च करतले ते. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. धिरयो आणि गोरवांची कत्तल बंद करची म्हूण गोवंश सुरक्षा अभियान उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्याक वचून मेळ्ळें. सांताक्रूज ममीज हेल्पिंग हँड्साचो भुरग्यां खातीर फुटबॉल कोचिंग कॅम्प. पेडणे खंयची कामां जावना ती दाखोवची म्हूण आमदार मंत्री बाबू पेडणे हॉट मिक्साचे उक्तावणाक गेल्ले कडेन उलयलो. हळडोण्या कामाक मंत्री मुख्यमंत्र्याचो बरेपैकी तेंको मेळटा म्हूण आमदार टिकलो सांगता. गोंयभरच्यो एक खबरो. अवैध धिरयो आणि गोरवांची कत्तल बंद जावची म्हण गोवंश सुरक्षा अभियान मागता. कलेक्टर नॉर्थ हांकां आमी आज गोवंश रक्षा अभियाना तर्फे हांगासर निवेदन सादर केल्लें आसा जी गोंयान इल्लिगल बुल फायट चलता आनी भायल्या राज्यांतल्यान खास करून कर्नाटक राज्यांतल्यान जे बीफ गोंयान येता इल्लिगली तेजेर तुमी कारवाई करची अशी मागणी आमी तांच्या समोर दवरलेली आसा. गोवंश रक्षा अभियान आमी 2012 पासून इल्लिगल बुल फायटाचेर भरपूर वेळा तांकां सांगलेलें आसा, मिटिंगेनूय सांगलेलें आसा. गायीचें वर्णन सूर्यपुत्री म्हणून केलां, मनस्वरूपिणी म्हणून केलां. गोंयच्या भारतीय संस्कृतीची धानिती अशा प्रकारचें वर्णन आणि गोवंश रक्षा इज वन ऑफ दी फॉरमोस्ट कल्चरल ट्रेट ऑफ भारत. तातूंत भारताचो भाग आशिल्ल्यामुळे गोंय सुद्धा त्या संस्कृती प्रती आमची कटिबद्धता आसूंक जाय, सरकाराची कटिबद्धता आसूंक जाय. आत्मनिर्भर भारत म्हणटा. आयज आत्मनिर्भर कोणूच गोंयकार जावना. आयज आत्मनिर्भर जे आसा ते धिरयो जाल्यात, कॅसिनो आत्मनिर्भर जाला, वेश्या वेवसाय आत्मनिर्भर जाला, ड्रग्स एजंट जे आसात आणि पेडलर जे आसात ते आत्मनिर्भर जाल्लेले आसात. सांताक्रूज ममीज हेल्पिंग हँडाचो भुरग्यां खातीर फुटबॉल कोचिंग कॅम्प. गोवा हेल्पिंग हँड आमचो जो ग्रूप आहा मम्मीच्या अंडर आमी केला. तेज्या बरोबर विथ एफिलिएशन टू कम एंड प्ले फुटबॉल कोचिंग कॅम्प हांकां घेवन आमी बरोबर आमी त्या भुरग्यांक फुडें काडपाक केले धाकट्या भुरग्यांक. आनी फाटल्या दिसांनी तुमी जाणा तुमी आयकलां आसतलें हिंगा ते भुरगे ट्रेनींग घेवन थोडेच दीस ट्रेनींग घेतल्या खरी फाटीं ते बॉम्बे वचोन आमच्या येशवा एकेडॅमीक थिंगासर हे भुरगे शोवान जिखलेले आहा. आमचे सायडीच्यान आमी सगळे भाशेन आमी तांकां हेल्प करतले. जाता ते भाशेन आमी चिंतलां तांकां फुडें काडपाक. तांकां आतां बॉल जावं कितें इन्सेंटीव तांकां पयलें जाय पडटलें ते आमी तांकां दितले. खेरीत देवाक आमी दिनवास सूंक सोदता. आमचेर ह्या जाग्याचेर खेरीत आशिर्वाद मागूंक आमी हांगासर एकठांय जाल्या. कित्याक जशें सुरवातेच्या उतरांनीच आमी आयकलें देवाच्या आदारा विरीत आमच्यान कांयच करूंक जायना. पेडण्या उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकरान हॉट मिक्सिंगाचें काम सुरू केलें. स्टार्ट जाला हॉट मिक्साचें. डेव्हलपमेंट विकास म्हणतो खंयच उरचो ना. सिर्फ आमकां काम करपी जाय, ते फॉलोअप करपी जाय आनी फुडें व्हरपी. आज सगळे कडेन विकास पावीत गेल्लो आसा. नाजाल्यार असो एक वॉर्ड दाखयत ते कामां जावना आनी ही कामां फुडें जातली. खाली एक वर्स आमकां एक कोविडा खातीर मातसो आमकां त्रास जालो ह्या महामारी खातीर. पण आतां परत कामाचो नेटान कामाचो हें लागलेलो आसा. कारण आज म्हाका दिसता कमीत कमी 14-15 फावंडेशनां उरलेली घालपाची हातीन आसा. ती स्टार्ट करपाची आहा. बाबू आजगांवकराच्या नेतृत्वान बरीचशी कामां जाल्लेली आसा. कितलीशीच रिटर्निंग वॉल जाल्लेली आसा. गणपती विसर्जन प्लॅटफॉर्म सुद्दां जाल्लेले आसा. न्यू रोड कन्स्ट्रक्शन ह्या नानेर वाड्यान जाल्लेलें आसा. तशेंच फुटपाथ जाल्लेली आसा. अशी अनेकशी कामां विकास कामां बाबू आजगांवकराच्या सहकार्यान हांवें ह्या वॉर्डार केल्लेली आसा. हळडोण्या आमदार ग्लॅन टिकलोन कामां सुरू केलीं. And I have all the support of Honorable Chief Minister and all the ministers in the cabinet. I have no issues. Even the MLAs, whatever, I have been getting my job done. And all of us can see it, what is happening. Only my thing, one thing is I always said that we should, today we said that Haldona is the most beautiful village in the world.
We are proud of it. It's come on the tour 2021 because we have lovely people in the constituency, so that's why it's the most beautiful village in the world. Because we have maintained, we ensure that our hills, our fields are there. We have beautiful constituency of us. And that is very, very important. So that is what I'm looking at, and the people are very happy because now the support, now the more vice versa, and things are in very much in place. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप. 4 चौगांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.